आमचो स्वच्छता ही सेवा तो एक नेशन वाइड एक प्रोग्राम चालू आसा। ताचे भरपूरशे आमी प्रोग्राम केल्ले आसा आणि एक प्रोग्राम म्हणजे स्कुलाची भुरग्यांनी आउट ऑफ क्लॉथ बॅग्स केल्ले आसा। वेस्ट क्लॉथ जे आसता पळय तेजे बॅग्स केल्ले आसा। सो आमी आज ते खबर आसा की तशे प्लास्टिक जे आसा जास्तीत जास्त आमी ते बॅन करपाक यूज तो आमी ते डिसाइड केले की whatever the bags have been made by the school students they will be distributed among the market vendors. So तेका लागून आमी आज जमलेले आसा आणि त्या निमतान आमी सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा। सो हांव सगळ्यांक अर्ज करता की तेंच्यांनी केन्ना येता आमी लोकांक शिकयता कितें वस्तू घेवपाक येतले तेन्ना तेंच्यांनी फक्त प्लास्टीक बॅग यूज करचे न्ही, बायोडिग्रेडेबल बॅग्स यूज करचे और ते क्लॉथ बॅग्स आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्या पळय हांगा वेंडर्स आसा तांचे कडल्यान ते यूज करचे। प्लास्टीक खातीर बरें काम केलां म्युन्सिपालिटीन, कळ्ळें। अशें परत परत जावपाक जाय, प्लास्टीक अवेअरनेस जातलो खंय तरी। खरें तेच्या भितर एक प्रॉब्लेम आसा की दुकानवाल्यांक ती बॅगां पळय ती प्लास्टिकचीच मेळटा मार्केटान। ही आतां ही प्लास्टीक म्हणटा पळय ही डिग्रेडेबल प्लास्टीक आसा। खरें ते मार्केटान चड करून अवेलेबल मेळना, कित्याक एक तरी म्हारग पडटा आनी प्लास्टीकच्या सवय पडटा। त्या खातीर कित्याक खबर आहा म्युन्सिपालिटीन आमकां अवेलेबल करून दिवपाचें। कित्याक ते प्रायस दिता तेच्या बद्दल येना, खरें मातशें आमकां म्युन्सिपालिटीन करप कित्याक मार्केटान चड मेळना तेका लागून एक प्रॉब्लेम जाता। कित्याक प्रॉब्लेम असो कांयच ना, हेचेर पळोवंक गेल्यार जर म्युन्सिपालिटी आमकां हेल्प केल्यार हाडून दित जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम काय ना। आनी लोकांकडे कितें कसली बॅगां हाडूंक पळय आमी कस्टमराक सांगून थकले, कळ्ळें न्हू। इवन बाकीचे स्टेटीन आसा पळय जसो कर्नाटका महाराष्ट्रान तुका बॅग ना जाल्यार फ्रूट ना व्हेजिटेबल दिनात ते लोक, कळ्ळें। आज पर्यंत रेकॉर्ड आसा। हांव मुद्दम केन्ना पळयला न्हू बेळगांव मार्केट आसा न्हू जाल्यार ते प्लास्टीक न्हू तुजे कडेन बॅग ना जाल्यार कितेंच व्हरना, कळ्ळें। कारण आमच्या गोंयान अशें कित्याक दिना जाल्यार फ्रूट दवरून वयता या व्हेजिटेबल अशेंच दवरून वयता। तेका लागून कितें तेंकां आतां आमकां गिरायक जाय आनी तें आमकां करपाक बी जाय, कळ्ळें न्हू। तेका लागून हांव कितें म्हणटा की आमकां म्युन्सिपालिटीन खंय तरी हेल्प करून असले अवेलेबल खंय जाता ते बीग प्रोडक्शन आमकां अवेलेबल करून दिवपाचें। म्हणजे एक 5 इयर्स म्हणून आसता, 5 इयर्स काबार करता। आमी 100 वेळा सांगले बाबा प्लास्टीक बॅगां यूज करनाका, फायनी तुमकां दिवपाक आमकांय ब्रेस ना। जेन्ना 5000 तुमकां फायन दिता जाल्यार तुमच्या दिसावडो पासून 5000 जायना आसतलो, आमकांय खंय तरी वायट दिसता। पूण तुमी आमकां तो परिस्थिती तशी हाडटा बा तुमकां फायन मारपाची म्हणून आयज आमी कितें केलें आमच्या आयज सेवा हो आमचो हे चालू आसा। काल आमचे गव्हर्मेंट स्कूल ब्लॅक स्पॉट जे आमी क्लियर केले ते भुरग्यांनी पेंटिंग केली। आयज आमकां स्कुलांनी आमकां ती बॅगां तेंच्यांनी कोण दिली क्लॉथ बॅगां ती आयज आमी डिस्ट्रीब्यूट करपाक येयलेली आबा। लोकांनी जेन्ना आमचे दुकानदार तुमकां क्लॉथ बॅगां दितले ती क्लॉथ बॅगां तुमी आयचे सामान घेवन व्हरून ते परत तुमी ती थंय दवरूं नाका, ती एवरी टायम तुमी यूज करा काय तेंकाय त्रास जावपाक येना। तशें आमी एक डिकम्पोज जी आमी म्युन्सिपालिटीन बॅगां केलेली प्लास्टीक बॅगां डिकम्पोज बॅगां जी आमी सप्तकाक डिस्ट्रीब्यूट केली ती आमी फ्रुट्सवाल्यांक भाजीवाल्यांक तेंकाय सांगला बा हो प्रोडक्ट तुम्ही यूज करा बा आमकां फुडें खंय त्रास जावपाक ना म्हणून। आतां खंय तरी आमी ट्राय करता पूण खंय तरी हे सुदारना। पूण आमी सांगला बा आमच्या पुलिसांकूय आपयला ट्रॅफिकाकूय आपयला बा खंय तरी फुटपाथ ही आमची एनक्रोचमेंट जावपाक ना। आमकांय टायम ना बा एकूच कडेन झाडपाक थंय बाबा खंय तरी ते नुस्तेकार बोबडी घालता हांगा फ्रूटवाले त्रास करता। पूण खंय तरी बाबा तुमी जोडटा आमकां तुमची जोडटा म्हणून आमकां हें काय ना, पूण तुमी तुमच्या मर्यादेन रावा। हे आमच्या इन्स्पेक्टराकूय त्रास जावपाक ना, आमच्या कावन्सिलरांकूय त्रास जावपाक ना आनी तुमचे फोटो बाबा पेपरार येतकच आमकां हे रिएक्ट जावपाक पडटा। पळय आतां आमी परत ट्राय केलेले आसा, 500 तरी आतां प्लास्टीक बॅगां आमी सीज केलेली आसा आनी आमी तांकां बॅगां परत दिलेली आसा। दुसरी आमची डिकम्पोज बॅगां येता ती तेंच्यांनी फुडारान ती यूज करची इतलीच मागणी। फायन फुडें कितें फायन इम्पोज बी करतले तुमी फुडें? फायन इम्पोज केलेली आसलेली पूण आतां खंय तरी परत तांकां सांगला बा आमकां फायन तुमकां मारपाची ना, कित्याक तुमकां खबर आहा बा हांगा धंदो पयलो जायना, आमकां तुमकां त्रास करपाचें ना म्हणून तुमी ही बॅगां आमी दिता ती तुमी यूज करा आनी ना जाल्यार फायन ही पडटले। आनी आयजून हें काम आमी सुरू केलां। ना जाल्यार बॅगां जर तांकां मेळना तुमी तरी प्रोवायड करतले? आमी तांकां सांगला बा बॅगां जेन्ना मेळना जाल्यार आमी प्रोवायड करतले, कित्याक आमी फॅक्टरीसून ही बॅगां हाडलेली आसा आनी तर तांकां तो रेट परवडटा जाल्यार तेंच्यांनी ती बॅगां आमचे कडेन घेवची। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.